नमस्कार. मन की बात ह्या कार्यावळींत आयज भारताचे प्रधानमंत्री भौमानेस्त नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मनांतल्यो कांय गजाली आमच्या मुखार दवरल्यो. मारुया एक नदर तांणी आमच्या मुखार दवरिल्ल्या कांय गजालींचेर. अर्थातच आयज तांच्या व्याख्यानाचो विशय आशिल्लो कोविड-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरस. तांणी आपल्या उलोवपांत एका जबाबदार प्रधानमंत्र्याच्यो भावना उक्तायतना सगळ्यान पयलीं दिलगिरी उक्तायली ती जे गरीब अडिल्ले लोक आसात तांची. अचकीत आयिल्ल्या ह्या महाभयंकर वैश्वीक महामारीक लागून जे कांय निर्णय घेतल्यात तांचो तांकां जो त्रास जाला त्या त्रासांक लागून तांणी तांची माफी मागली आनी अशा जीवघेण्या ह्या व्हायरसा कडेन लढपाचें आनीक दुसरें साधन नाशिल्ल्यान हो निर्णय नाइलाजान घेवचो पडलो अशेंय ताणें म्हणलां. अशा वेळार पुराय मानव जातीक धैर्य आनी सोंशीकपण दाखोवचें पडटलें आनी एकामेकाक सहकार्य दिवचें पडटलें अशेंय ताणें म्हणलें. जीवन आनी मरण हांचे मदलें हें युध्द जाल्ल्यान प्रत्येकाक ह्या युध्दा कडेन झुंज दिवची पडटली आनी जे निर्णय घेतल्यात तांचें पालन करचें पडटलें. ज्या लोकांक ह्या परिस्थितीची जाणीव ना अशे लोक ह्या नियमांचें पालन करिनात तें पळोवन खूब खंत भोगता अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधम म्हळ्यार आरोग्य हें पयलें भाग्य आनी जर तर आमची जीण निरोगी आसली जाल्यार सगळें साध्य जावपाक शकता अशें ताणें म्हळें. खंयच्याय रोगाचेर सुरवातीकूच जर उपाय केले जाल्यार त्या रोगाक नियंत्रणांत हाडपाक सोंपें जाता आनी जर तर कळाव जालो जावं ताजो फैलाव जालो जाल्यार त्या रोगाचेर नियंत्रण मेळोवप खूब कठीण जाता. ताका लागून सगळ्यांनी सुरवातीकूच दक्षता घेवप खूब गरजेचें अशें ताणें स्पश्ट केलें. कोणेच आपल्या जिविता कडेन खेळचें न्ही. आरोग्या विशीं जावं भलायके विशीं कसलोच दुबाव आयल्यार आपली वैजकीय तपासणी करून घेवची आनी आपली भलायकी सांबाळची अशें ताणें सांगलें. तशेंच आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून कार्य करपी डॉक्टर्स नर्सी हांचे कडेन संपर्क साधून कोरोना व्हायरस संक्रमीत लोकांची सेवा करतना तांचे अणभव तांणी जाणून घेतले आनी तांच्या भोवमोलादीक सेवेची तुस्त केली. निवळसाण राखपी कर्मचारी, ड्रायव्हर्स आनी हेर आपवावुरपी संस्थांक मदले लोक जे जनसेवा करतात तांकां दिनवास दिवन तांचे कडल्यान जनसेवेची प्रेरणा आमी घेवपाक जाय, तांचो उत्साह आमी वाडोवपाक जाय अशें तांणी म्हळें. ज्ञान, विज्ञान, गरीब गिरेस्त, प्रांत क्षेत्र, मोसम, राजकीय असो कसलोच भेदभाव करिनासतना पुराय मनीस जातीचेर आयिल्लें हें अरिश्ट. अशा वेळार धैर्य आनी संयम बाळगून लक्ष्मण रेषेचें पालन करपाची अत्यंत गरज आसा ही गजाल तांणी स्पश्ट केली. जीवघेण्या ह्या साथीचेर मात करपा खातीर सोशल डिस्टन्सिंग हो एक प्रभावी उपाय आशिल्ल्यान पयस रावप गरजेचें आसलें तरी भावनीक डिस्टन्सिंग करचें न्हय अशें ताणें म्हणलें. सोशल डिस्टन्सिंग वाडयात पूण इमोशनल डिस्टन्सिंग उणें करात अशें सांगून एका निमतान फॅमिली बॉन्डिंग घटमूट करपा खातीर ही एक बरी संद आसा तेन्ना आपल्या वेळेचो बरो उपयोग करून घेवचो अशें म्हळें. गार्डनिंग, हस्तकला, वाचन, संगीत अशा आवडीच्या कार्यांत लोक व्यस्त जाल्ल्याची उदाहरणां ताणें दिलीं. घरा भायर सरनासतना आपले भितर वचपाचो प्रयत्न करात, स्वताक जाणून घेयात अशें ताणें म्हणलें. आपूण फिटनेस एक्सपर्ट न्ही जावं योग टिचर न्ही पूण नेमान योगाभ्यास केल्ल्यान भलायकेचो बरो फायदो आपल्याक जाता अशें ताणें स्पश्ट केलें. संवसाराच्या इतिहासान केन्ना जे घेतले ना अशा तरेचे कांय निर्णय ह्या महामारीच्या आकांता वेळार घेवचे पडल्यात. ह्या निर्णयाक सगळ्यांनी सहकार्य दिवचें अशी मागणी ताणें केली.
ह्या संकश्टाच्या काळांत आमचे भितरले संस्कार संस्कृती जागी करून ह्या वैश्वीक महामारी कडेन एकवटान आमी झुंज दिवया. सगळ्यांनी मेळून हें झुंज जिखपाचें आसा, हाजेर जैत मेळोवपाचें आसा. ह्या उपरांत आमी सगळ्यो वण्टी मोडून एका वेगळ्या उर्बेन कामाक लागतलीं. अशे तरेन कांय भावनीक गजाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमच्या मुखार आयज दवरल्यो.